एके वटेन नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीत उदक आनी सोरोप येवपाक लागल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन कला अकादमीचे नॉमिनेशन तत्वाचेर दिल्लें काम सारकें आसा काय ना तें पळोवपाक नेमिल्ले समितीन वर्स सोंपत आयले तरी चवकशीच सुरू करूंक ना। कला अकादमीच्या 49 कोटीचे रिनोव्हेशनाच्या कामात घोटाळो म्हूण विधानसभेत इश्यू तापिल्लो। ताचेर 2 कागाळी विजिलन्स खात्याकडेन पाविल्ल्यो आनी मुळावी चवकशी जाल्ली। मुळावे चवकशेत तथ्य दिशिल्ल्यान प्रशासकी आनी तंत्रीक नदरेन खोलायेन चवकशी करपाक 3 तज्ञांची समिती नेमिल्ली। 11 जानेर 2023 ह्या दिसा मुख्यमंत्र्यान समिती नेमपाक मान्यताय दिल्ली। आर्किटेक्चर महाविद्यालयाचो प्राचार्य डॉक्टर आशिष रेगे समितीचो अध्यक्ष जाला। GCAचो प्राध्यापक डॉक्टर KG गुप्ता, GSIDCचो GM संदीप प्रभू चोडणकार वांगडी आसा। पयल्यो 2-3 बसका प्रवास भत्तो चवकशे खातीर बसपाचे सुवातीचेर चर्चा करपाक गेल्यो। GSIDCच्या कचेरेंत बसून चवकशी सुरू करपाचें थारिल्लें, मात त्या उपरांत बसका जालीच ना। अध्यक्ष डॉक्टर आशिष रेगेन समितीची बसकाच आपोवंक ना म्हूण सुत्रां सांगतात। वांगड्यांनी याद करून लेगीत अध्यक्ष बसका आपयनाशिल्लो म्हूण सुत्रां सांगतात। प्रकरण इतल्यार सोंपना। समितीचो अध्यक्ष डॉक्टर आशिष रेगे चवकशी फुडें व्हरना म्हूण वांगडी बेजारले। दोनूय वांगड्यांनी डिसेंबरांत सरकाराक सगळो प्रकार लेखी कळयलो। सरकारान वांगड्यांनी दिल्ले चिटयेचेर अजून मेरेन कांयच केल्लें ना अशें सुत्रां सांगतात। आर्किटेक्चर कॉलेजींत विद्यार्थ्यांचें ग्रॅज्युएशना उपरांत अस्तित्व कितें हो वाद चालू आसा। प्राचार्य रेगे थंय घुस्पला। तातूंत प्राचार्य डॉक्टर आशिष रेगे फुडल्या म्हयन्यांत निवृत्त जावपाचो। ह्या सगळ्या बोवाळांत कला अकादमी वयली चवकशी वर्सभर उमकळ्या। सरकाराक पयलींच ही चवकशी करपाची इच्छा नाशिल्ली। विरोधकांनी प्रश्न लावन धरिल्ल्यान दक्षता खात्याच्या सुचोवणेचेर तांणी चवकशी समिती स्थापन केली। तातूंत आतां अध्यक्षूच चवकशी फुडें व्हरपाक बसका आपयनाशिल्ल्यान विशय थंय चिड्डपाची चिन्नां। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।